सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आयला म्हाका दिसता या सरकाराच्या दोळ्यां भितर एक झणझणीत अंजन घाला ताणी अंजन जेन्ना हायकोर्टाचो ऑर्डर आयली तेन्ना आमी सरकाराक सांगिल्लें की हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे तुम्ही रेक्टिफाय करा आणि इलेक्शन करा. आमचे आयकलें ना. सुप्रीम कोर्टान गेले आणि सुप्रीम कोर्टान जेन्ना स्टे दिली तांकां तेन्ना तांणी स्टेटमेंट काडलो की विक्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी म्हणून. तेन्नाय हांवें सांगिल्लें की तुमी रावात. सुप्रीम कोर्टान फक्त स्टे दिला टेम्पररी. सुप्रीम कोर्टान सांगला पार्ट हर्ड केप्ट फॉर डिस्पोजल ऑन ट्यूसडे. आम्ही ताका म्हणिल्लें म्हजो स्टेटमेंट आहा. हांवें तेन्ना म्हणिल्लें की डिस्पोजल जाय पर्यंत तुमी रावा. सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जाय पर्यंत रावा. प्रोसेस स्टार्ट करनाका. नो हेवन्स विल फॉल इफ 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 यू वेट फॉर फ्यू डेज. हायकोर्टाचो जजमेंट जातकीर हांवें तशेंच सांगिल्लें की दिस इज द एंड ऑफ अ बीजेपी एरा इन द स्टेट ऑफ गोवा, बिगिनींग ऑफ एन एंड. आनी आजूय हांव परत सांगता, सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट दिला ताजी रेमिफिकेशन ऑल ओवर द कंट्री आसा. सुप्रीम कोर्टान क्लियरली म्हणला की a government officer who is working with the government cannot be the election commissioner, which is applicable all over the country. So any state, if a government servant working in the government is given additional charge, he has been immediately relieved forthwith. It is a mockery of democracy असे म्हणला. मुख्यमंत्री जेन्ना शपथ घेता तेन्ना मुख्यमंत्र्याच्या शपथे भितर शब्द आसता अपहोल्ड द सेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हे कॉन्स्टिट्यूशनाची सेंटिटी अपहोल्ड करपाचें काम मुख्यमंत्र्याचें आसता. आणि इन दिस केस एज पर दी जजमेंट दिस गव्हर्नमेंट अँड द चीफ मिनिस्टर हॅज फेल्ड टू अपहोल्ड द सेंटिटी ऑफ डेमोक्रेसी अँड हेन्स इट डज नॉट डिजर्व, दे डू नॉट डिजर्व टू बी इन द रुलिंग. So they should actually step down. The government should step down by taking the responsibility, moral as well as legal. State election commissioner जो कोर्टान सांगता की कॉन्स्टिट्यूशनल व्हायोलेशन जाला म्हणून आणि आय कॅनॉट रिपेअर इट म्हणटा, आय कॅनॉट डू द डॅमेज कंट्रोल. कसलो स्टेट इलेक्शन कमिशनर? he was a puppet in the hands of the government. आणि हांव ह्या टायमार सगळे सरकारी अधिकाऱ्यांक शिटकावणी दिता, ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाचो तांणी सारको अभ्यास करचो आणि कोणेच सरकाराची बेकायदेशीर कर म्हणटा तें करचें न्ही. बेकायदेशीरपणां केली जाल्यार तेचे दुश्परिणाम कितें जाता तें आज आमकां पळोवन येता. सगळे सरकारी अधिकाऱ्यांनी हातूंत हें घालचें आनी खरें म्हटलें जाल्यार तांणी हाजे मुखार बेकायदेशीर ऑर्डर्स आसात. कितेंय कर म्हणून सांगात इल्लिगली. रिजर्वेशन केलें तें टोटली बेकायदेशीर. सांग्या वेलो एक वाट मुस्लीम पॉप्युलेशन इतली वर्सां ते मुस्लीम कावन्सिलान निवडून जाता ताका भायर उडोवपा खातीर तुमी हें करतात. आज जजमेंट आयला तो अशे दिसा आयला ज्या दिसा भाऊसाहेब बांदोडकरांची आख्खी गोंयची प्रजा ताची बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता. आज त्याची जयंती. भाऊसाहेब बांदोडकर हाजी ओळख पयलो मुख्यमंत्रीच म्हणून न्ही जाल्यार गोंयचो भाग्य विधाता अशी ताजी आज ओळख गोंयभर आसा. आमी सगळे तकली बागोवन ताका नमस्कार करतात खंयच्याय वेळार. आनी म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकरा सारको भाग्य विधाता जाणे बहुजन समाजा खातीर काम केलें, जाणे बायलां खातीर काम केलें, बायलांक शिक्षीत करपा खातीर शाळा उगडल्यो वेगवेगळ्या गांवांनी वचून. आज खऱ्या अर्थान सरकारान शिक्षण घेवपाची गरज आसा. भाऊसाहेबाच्या ह्या जयंतीच्या दिसा हो जजमेंट येवन गोंयांत लोकशाही म्हणजे कितें हें आज सगळ्या लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा. सरकाराक जी मस्ती मारल्या, पावर जी तकलेत गेल्या, पांय जे जमनी वेल्यान वयर गेल्या, म्हाका दिसता ह्या ऑर्डरीन तांचे पांय परत जमनीर येवपाक जाय किंवा येवपाक लागतले अशी हांव अपेक्षा करता. आनी जे कोणें कितें रॉंग केलां तांचेर एक्शन जावचें अशें म्हजी मागणी आहा. तो मागीर स्टेट इलेक्शन कमिशनर जायत कोणी जाय, कित्याक कितें करचें न्ही, बेधडक कित्याक कितें करचें न्ही. मेजॉरिटी आसा हें आसा म्हणून कित्याक कितें करचें न्ही. खऱ्या अर्थान भाऊसाहेब बांदोडकराक आज आमी आर्ग ओंपता तेन्ना बांदोडकराच्या मार्गदर्शनाची आमी अपेक्षा करतात. खऱ्या अर्थान बांदोडकार हो बहुजन समाजाचो कैवारी अशें म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकराची ओळख आसा. आनी ह्या राज्यांत भाऊसाहेब बांदोडकराक मानपी हजारांनी लाखांनी लोक आसा. अशा ह्या आज ताच्या बर्थ एनिवर्सरीक
सुप्रीम कोर्टान आज सरकाराच्या दोळ्यांत झणझणीत अंजन घाला. म्हाका दिसता ताजेर आनी चड उलयना, पण आज हांव आतां भाऊसाहेब बांदोडकराच्या समाधीक आर्ग ओंपपाक हांगा आयले. आमी सगळे आमचे सगळे कॅन्डिडेट्स मडगांव म्हज्या पॅनलाचे जितलेय कॅन्डिडेट जाणी नॉमिनेशन फायल केले ते सगळे हांगा आयले, कारण तांची विक्ट्री आज भाऊसाहेब बांदोडकरान जो मार्ग दाखोवन दिल्लो त्या मार्गाचेर आज हो जजमेंट आयिल्लो आसा. हांगा आयले जाल्यार कितें, बांदोडकराच्या समाधीक लॉक मारला आनी कोण ना. हे सरकार करता कितें? ज्या सरकाराक पयल्या मुख्यमंत्र्याची समाधी सारखी निगरां करपाक येना, लोक आज गोंयच्या खंयच्याय नागरिकाक येवन हांगा भाऊसाहेब बांदोडकराच्या समाधीचेर फुलां घालपाची परवानगी आसा. कोणाच्यानी आज येवपा जाता, कारण आज ताची जयंती. बांदोडकराचे लाखांनी फॉलोअर्स आसा आनी हांगा आयले जाल्यार हांगा लोक. हांव आतां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरा कडेन उलयलां आनी ताका विचारलें हांवें कितें काय म्हणून. ताणें म्हाका सांगलें आपूण रोखडोच धाडटा म्हणून, चावी दिवन धाडटा म्हणून. पण ह्या पद्दतीचे अशें हें सरकार चलता. भाऊसाहेब बांदोडकराक फक्त आर्ग ओंपली म्हणून जालें ना आनी त्या दिसा ताची याद केली म्हणून जालें ना, भाशणा भितर ताचो उल्लेख केलो म्हणून जालें ना. ताजे जे विचार आशिल्ले, ताजें जें आचरण आशिल्लें तें आमी सगळ्यांनी खऱ्या अर्थान आचरणांत हाडपाचो प्रयत्न करपाक, जाल्यारच भाऊसाहेब बांदोडकर हाका खरी आर्ग ओंपली अशें हांव मानतां. So after the Supreme Court verdict decision, the procedure it will be fully from the scratch. तांकां सगळ्यांत पयलीं ताणें टायम दिला. सुप्रीम हायकोर्टान 10 दिसां भितर रिजर्वेशन नोटिफिकेशन काड म्हणिल्लें. सो दे वील हॅव टू इश्यू रिजर्वेशन नोटिफिकेशन विदाउट वायोलेटिंग द फंडामेंटल्स. परत सांगता, परत जर सरकारी अधिकाऱ्यांनी परत म्हाका दिसना खंयच्याच सरकारी अधिकाऱ्याची कापसदाद जातली. आता ज्या पद्दतीन तांणी शब्द वापरल्या, सुप्रीम कोर्टान ज्या पद्दतीन शब्द वापरल्या, म्हाका दिसना कोणाची कापसदाद जातली म्हणून. दे हॅव यूज्ड द वर्ड लायक मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. So fresh रिजर्वेशन जावपाक जाय, स्टडी करून तांणी करपाक जाय आनी त्या जातकीर मागीर अमके दीस आसा त्या दिसांनी नंतर इलेक्शन नोटिफिकेशन काडपाक जाय. सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंटा भितर म्हटलां प्रोसेस शूड बी कंप्लिटेड बिफोर 30th of April. So nomination दा पत्ते सगळें बरें. So तुमच्या हाची जबाबदारी कोणे तरी घेवपाक जाय. कोणे जबाबदारी घेवपाक जाय? हाची लोकांचो पयसो, प्रजेचो पयसो, गोंयच्या गरीब जनतेचो पयसो तुम्ही सुप्रीम कोर्टात केस दडोवपा खातीर पैसे लाखांनी रुपये कोट्यांनी रुपये खर्च करता. कोणे ऑथॉरिटी दिली हांकां? आपली चूक जाली जाल्यार आपली चूक जाली मानून घेवन रेक्टिफाय करपाचें. हायकोर्टान तो जजमेंट दिल्लो, त्या जजमेंटाचेर तांणी कितें आसा तें रेक्टिफाय करून इमिजिएटली फ्रेश नोटिफिकेशन काडपाचें. कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लो. तुमी तेम करून सुप्रीम कोर्टान गेले, तेम करून. So आयज ते अनअपोज येयला पळय गेले. म्हाका काकूट दिसता कशें अनअपोज आयला तें हांव नकळो. तें तुमी सोदून काडा अनअपोज कशें आयले ते. ताजे फाटल्यान आनी कितें आशिल्लें काय कितें पळया. आतां कोणा पिकसांत जातलें हांव नकळो, पूण अनअपोज जे आयल्या ते खूश आसतले दुसऱ्या अर्थान. एका अर्थान ते तांकां परत रावचें पडटलें, पूण दुसऱ्या अर्थान ते मातशे खुश आसपाक शकतात. कामत साहेब तुम्ही आता म्हणलेलं आहे की असे दोषी अधिकारी जे आहेत त्यांच्यावरती कारवाई व्हावी. तुम्ही मुख्यमंत्री राहिलेले आहात, तुम्हाला माहिती आहे की अशा अधिकाऱ्यांना परत सरकार पाठीशी घालतं. तर या अधिकाऱ्यांवरती कोणती कारवाई तुम्ही कायदेशीर कारवाई करणार आहात? कायदेशीर कारवाई हांव करपाना. म्हाका अधिकार ना कारवाई करपाची. कायदेशीर कारवाई सुप्रीम कोर्टान जे कितें मेन्शन केलां, हांवें डिटेल ऑर्डर पळोवना. हांव फक्त म्हाका कोणें मेन हायलायट पॉयंट्स जे सांगल्या ते ताजे वयल्यान हांव सांगता की सुप्रीम कोर्टान ताशेरे ओडल्या, द मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी केल्या. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी? तांचेर सरकारान कायदेशीर कारवाई केली. समज तातूंत भितर कोण अधिकारी ताणें मिस्टेक केलें, रिजर्वेशन रॉंग केलां, कोणें आनी कितें केलां, कोणें स्टेट इलेक्शन कमिशनान व्हेरीफाय करून आसतना इलेक्शन घेतलां, कितें केलां, तांचेर एक कारवाई करची. लोकांनी कितें सफर जावचें? आतां कॅन्डिडेट सगळे सफर जाता. तांणी सगळो प्रोसेस केलो, तांणी नॉमिनेशन फॉर्म फायल केला, तांणी कॅम्पेनिंग केली, तांणी कार्डां प्रिंट केल्या, मॅनिफेस्टो प्रिंट केल्या. दे हॅव गॉन टू द पीपल. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? आय वॉन्ट आन्सर टू दीस. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? ते कॅन्डिडेटांक परत आज सगळो प्रोसेस करचो पडलो. गरमेचे दीस आसा, सगळे कडेन भोंवल्या ते. हांव सद्या इलेक्शनाक बिजी आसा. आय हॅव नो टायम टू फायल सच तांकां प्रजेन तांकां उत्तर दिवपाक जाय. इलेक्शनाच्या वेळार प्रजा तांकां उत्तर दिता. स्पिकराच्या फुड्यान आसा याचिका, थंय मातसो कितें तरी टायम पास चल्ला असो दिसता. आयज यो फाल्यां यो नवीन तेचेर तुमचें कितें? आज जो सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जाला तातूंतल्यान ज्युडिशियरीन एक सिग्नल दिला ऑल ओवर द कंट्री. आनी म्हाका दिसता पासियेंस पेड्ड्यार जातकीर इवन इन डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन वन डे सुप्रीम कोर्ट विल टेक ए कॉल अशें म्हाका दिसता. सर तुमकां दिसता की आमची गव्हर्मेंट आहा ते डिक्टेटरशिपाचे लागून चलता?
त्या लोकांनी ठरोवपा जाय. म्हाका दिसून कितें फायदो आसा, प्रजेन ठरोवपा जाय कितें चलना तें. प्रजा पळयना, प्रजेक सगळें खबर आहा. आतां हांव इलेक्शनाक भोंवता मडगांवां, म्हाका लोकांचो पूर्णपणे तेंको मेळटा. लोक म्हणटा हांकां धडो शिकोवपा जाय. मंत्री करतात, मुख्यमंत्री करता कितें, हांचे कार्यकर्ते सुद्दां दादागिरी करता. कितें चलना हें? म्हणजे रिजर्वेशनां कशी करप, ही कोणें करप रिजर्वेशनां? म्हणजे कोण समज आमचो एक कॅन्डिडेट आहा, ताका आमी प्रोजेक्ट केला, कोणा बायलेक आमी प्रोजेक्ट केला, ताजो वार्ड आनी कितें केलो, बायलांचो वार्ड जनरल केलो, जनरल वार्ड आसा तो ओबीसी केलो. कितें हें? हांव चीफ मिनिस्टर आसतना म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जाल्ली, तुमकां सगळ्यांक याद करून दिता. म्युन्सिपालिटीची इलेक्शन जाल्ली, पंचायतीची इलेक्शन जाल्ली, जिल्हा पंचायतीची इलेक्शन जाल्ली. आमी एक दीस कोणें कोर्टान फायल केलें ना पिटिशन. आमी केन्ना अशा पद्दतीन केलें ना. म्हणजे सरकाराक डायरेक्शन आसतलें, एक पॉलिसी ठरया आनी तुमी करा. म्हजे कडेन खूब जाण येताले, हांगा हें कर तें कर. हांव म्हणलें ना, एक पॉलिसी एक ठरया आनी तातूंत जे कोण येता ते सुटले ना, तांकां उपाय ना. पूण पीस मिल चूस अँड पीक हें करपा जायना. हे हांगा जाल्लें तें सगळें पीस सामकें. म्हणजे प्रत्येक कावन्सिलर म्हणजे कितले दीस ते घेवन बसले आसतले ते पळय तूं. लायक कालूच मोबिनान कन्सर्न मिनिस्टर केलें हे तांकां विचारा मरे तुमी, तांकां विचारा न्ही. सगळ्याचे जबाबदारी आहा, कोण जबाबदार ना ते पळया. तांचे आमदारच म्हणटा न्ही, तांच्या आमदारांनी स्टेटमेंट काडलो, कालुशांनी स्टेटमेंट काडलो, मोविनांनी स्टेटमेंट काडलो. वॉट इट इंडिकेट्स? फक्त काउन्सिलाचो बाकी सगळं पिक्चर नाल्या पत्ते पण ओके तू क्या कहते ना गोपाल